दिवचलच्या पिळगाव वाठारात आशिल्ल्या वेदांता मायनिंग कंपनीच्या गेटी कडेन ही चोरी जाल्ली. बिरेस्तारा रातीं उसरा स्कूटरी वयल्यान आयिल्ल्या दोन दुबावीत तरणाट्यांनी वेदांताच्या गेटी कडल्या गटाराचेर बसयिल्ल्यो दोन स्टीलच्यो प्लेटी चोरून थंयसरल्यान खुज्ज्यो काडिल्ल्यो. हे विशीं कंपनीच्या सेक्युरिटी गार्डान दिवचल पुलिशेंत कागाळ केल्ली. दिवचल पुलिशेन हे कागाळीची दखल घेत तपास काम हातांत घेतिल्लें. दिवचल पुलीस स्टेशनाचे PSI रश्मीर परब मातोडकर हांच्या नेतृत्वा खाला पुलीस टिमीन तपास काम करतना दोन दुबावीत तरणाट्यांक धरपाक येस मेळयलें. मूळ महाराष्ट्रांतले अनिल जाधव आनी सुभाष माने ह्या सांखळे रावपी दोन दुबावीत तरणाट्यांक पुलिशेन धरून तांणी चोरिल्ल्यो प्लेटी तशेंच चोरये वेळार वापरिल्ली स्कूटर जप्त केली. ह्या दोनूय दुबावीत आरोपींक सध्या अटक केल्ली आसा. उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता, दिवचलचे पुलीस उप अधीक्षक विल्सन डिसोजा आनी पुलीस निरीक्षक विजय राणे हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस फुडलो तपास करतात. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.